Just imagine. नमस्कार मित्रांनो आणि तुमचे स्वागत जस्ट इमॅजिन या कार्यावळीन. मित्रांनो, सध्या तुम्ही पळयता आसतले की सगळेकडे स्टॉक क्लिअरन्स सेल चालू असा, इन्क्लुडिंग पावसाचोय बी. पावसान सामको नेट धरला पळय आता. तो ॲक्च्युली कितें, जून म्हयन्यान पावस पडलो ना, फूल जून म्हयनो ड्राय गेलो आनी आतां तो सगळो स्टॉक जुनाचो आनी जुलयाचो मेळोन आतां खाली करता काय कितें. कितलो पावस पडटा, रात दीस पावस पडटा. तुमकां पावस आवडटा काय आवडना, प्लीज मेल मी ऑन features@prudentmedia.in. हांव रावला तुमच्या फिडबॅकाक. बरें, पावसान मिरची कापा गरम गरम बरी वयता न्हू सामकी. तसो जो प्रोग्राम सुद्दां गरम गरम सामको कॉमेडी आनी एकदम हॉट. कांय दिसांनी गोंयची असेंब्ली सेशन स्टार्ट जावपाचें आसा इश्टा न्हू. रेजिनाल्डाक सामको पॅक करपा खातीर स्पीकर राजेंद्र आर्लेकरान बॉब हो शब्द ते इल्लिगल आनी अनपार्लमेंटरी म्हणून घोशीत केला. म्हणजे रेजिनाल्डा ओग्गी रावचो पडलो तर प्रत्येक शब्दार. पळोवया वेदर रेजिनाल्ड इज रेडी फॉर असेंब्ली. जाल्यार लेट्स सी. एच मनीस आसले जे बॉब 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 मारताले आनी इतले बॉब मारताले की कायतू सिल्वाक सुदीन ढवळीकारा कडच्यान पयस बसयतले ह्या फावटी. म्हणजे सिटींग अरेंजमेंटान मातसो चेंज जाला, कित्याक खुबशे चेंजीस लास्ट 6 म्हयन्यान घडल्या. सुदीन ढवळीकर म्हटल्यार सुदीन ढवळीकर. आमी सुदीन ढवळीकराक नाफ्ताची पायपलायन फोडटना रंगे हात धरलो. येस, PWD मिनिस्टर वॉज ट्रायंग टू रॉब दी नाफ्ता फ्यूल. ए नाफ्ता नाफ्ता देखो आंख मेरी लडी है. मागीर सुदिनाक कळ्ळें की तेणें नाफ्ताची न्हू तर चुकोन उदकाची पायपलायन फोडली. म्हणजे आपल्याच पांयाचेर फातर मारून घेतलो. आनी उदक एवार्ड आमकां दिला. सुदिनान आपल्या चुकीची भरपाई केली आनी मागीर तेणें जवळ जवळ 50 उदकाच्यो टाकयो वाटल्यो त्या परिसरांत. कित्याक उदक ना न्हू, टाकी फोडली हेणें. Just imagine. सर, तुम्ही नाफ्ताची समजून चुकोन उदकाची पायपलायन फोडली. अश्यो चुको मनशा कडेन घडटा आनी अश्यो चुको माफ करपाच्यो आसता. सुदीन जितलो थंड तितलोच रागीट तेज्या वयान दुप्पट असलेलो आमचो सगळ्यांचो आवडटो नागेश करमली सर. नागेश करमलीचो क्रोध म्हणजे सनी देओलाचे गदर. Just imagine. करमली बाब, ब्लॅक बोर्ड, SEC बोर्ड, हावसिंग बोर्ड, गोवा पोल्युशन बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कितले बोर्ड येता न्हू एका मनशाच्या लायफान जन्म जाल्ल्या. कशें न्हू, कितले बोर्ड हे सोंसचे पडटा. आमी ते बोर्ड पळय आसा न्ही ते काडया आनी पांया मुड्डुया. असले बोर्ड आमकां. मुख्यमंत्री तुमचो सामको घट फ्रेंड म्हणून आमी अशें आयकलां. आयज जो मुख्यमंत्री पर्रीकर आसा तो आमच्या बरोबर आमच्या कुलो तेकोन बसतालो. म्हणजे तो सामको घट इश्ट तर तुमचो. म्हाका एक सांगा, बिकिनी घालून कोणी टुरिस्ट आमकां आतां दर्यावेळेर मेळत जाल्यार भायर मारपाची, सरळ सांगपाची भायर मारपाची. त्या टुरिस्टांक भायर मारपाची. कांयच कळूंक ना आमकां कितें म्हटलें तेणी कुरवांनी कितें. बरें आसूं. करमली बाब, फुटबॉल फायनलीक तुवें अर्जेंटिनाक सपोर्ट केल्लो काय जर्मनीक केल्लो? खरें सांग हां, कोणाक गेल्लो तो? तुमी आतां खाण मारात आनी बापरे, राग येयलो. राग वाडलो. मायक बी फोडटा दिसता. तो एक्चुली कितें म्हणपाक जाणा, जे जिखता ती टीम आपली म्हणटा तो. Just imagine. मित्रांनो, दिल्ली सध्या फक्त एकूच चर्चा चल्ल्या सध्या सामकी. शांताराम नायक राज्यसभा MP आनी त्याचो आयपॅड. पूण दिल्लीसून येयल्या उपरांत एक दीस लुइजीन फालेरोन शांताराम नायकाच्या आयपॅडाक अशें कितें तरी म्हटलें. हांव आतां चोयतालो बाब शांतारामागे आयपॅड. इट्स व्हेरी स्मॉल, इट्स व्हेरी स्मॉल, इट्स व्हेरी स्मॉल. आयपॅड इज व्हेरी स्मॉल म्हटल्यार शांताराम डेली तो आयपॅड पळयता, चाळटा आनी चिंतता की वेदर इट वॉज अ रायट चॉयस टू बाय. डीड आय मेक इट लार्ज म्हणटा शांताराम नायक. Just imagine. काय जाण म्हणटाले की दिगंबर कामत म्हणजे वाघ कसो मडगोवचो. खरेंच आमी हय म्हणटा. आमी हय, दिगंबर कामत इज अ टायगर बिकॉज ही इज स्पॉटेड ऑन रेअर ओकेजन्स.
without slogan. Please don't mislead her anything. Just imagine. सुदीन ॲज अ मिनिस्टर तू कितले कमिशन घेता म्हणजे रस्ते करपी कॉन्ट्रॅक्टर असता पळय त्यांच्या कडच्यान 5% म्हटले. आणि पूल बी बांधता पळय ब्रिजीस त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडच्यान तू कितले कमिशन घेता 5 to 7%. ओके 5 to 7% म्हणजे बेस्ड ऑन केदो प्रोजेक्ट आसा तो आता GSIDCन घेतल्यार सगळे चडशे तुका काय ना सुजळ आमचे रोक ठोक न्हू कित्याक सो तुमकां कमिशन बी घेवपाक आवडटा बरें दिसता हें तुमकां अशें करप बरें दिसता डेफिनेटली अशा गोष्टी जर करपाक मेळ्ळे जाल्यार म्हाका दिसता इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग कारण आमचे मायनींग एरियाज आहा मायनिंगा बद्दल कांयच उलोवं नाका सरकारान कितें घोल घाला पळय हो सगळो खुद के जाल में फंस गए हैं पर्रिकर ना लीज रिन्यू कर सकते हैं ना नई लीज दे सकते स्टॅम्प ड्युटी लेली पर आगे क्या मायनिंग जर ह्या सिजनाक स्टार्ट जायना जाल्यार सुदीन बाब आमकां ताजे परिणाम बाकीचे हेचेर जातलो परत लोकांक त्रासदायक सारको CM कसो उलयलो रे बाबा सारको CM म्हणून म्हणजे तसो उलयलो आता CM कितें म्हणटा पळय कितें उलयता तें पळोवया CM शाह कमिशन रिपोर्टाचेर तुमचें कितें म्हणणें report is based on a wrong pre-assumption of various notions. हा मेलवाणी सर CM कितें म्हणटा पळय आतां शाह कमिशन रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन रॉंग प्रिझम्पशन एंड वेरियस नोशन्स ही आतां आनी कितें फाल्यां म्हणटलो कितें सांग इल्लिगल मायनिंगाचो सगळो पयसो रिकवर करता बरें मेलवाणी सर दवरता ओके ओके हय Just imagine. बरें नवीन गव्हर्नर मार्गारेट आल्वा हिच्या राजभवनाचेर शपथविधी कितें जालें तें तुमकां सांगता हांव प्रताप सिंग राणे चाय पाणी घेनासतना भायर सरचें पडलें एक्झॅक्टली जालें कितें त्या दिसा राजभवनाचेर While everyone, the governor, the chief minister and other ministers including outgoing GPCC president John Fernandes were eating and drinking and making merry at Raj Bhavan, opposition leader Pratap Singh Rani was struggling for a cup of tea and that too a plastic cup of tea, very small. You try the egg patties, they are yummy. I am on diet. अरे राणे बाबा उरलेली चाय बीन दी मरे असल्या It's all right. Nakati maka chow. I ensured that Rane Baba do not get any chow. I saw him coming. I myself drank 10 to 12 cups. I scored another point over Pratap Singh Rane today. Just imagine. Politics म्हणून खंयच्या लेवलाचेर पावला न्ही हें शी खरेंच आमकां एक ब्रेक घेतल्यार बरो आमी खरेंच हें सामकें आतां असह्य जावपाक लागला ब्रेक Just imagine. मित्रांनो वेलकम BJPच्या महिला मोर्चान जो पळय आसा पळय महिला मोर्चा बायलांची तेंची संघटना तेंच्यांनी पयर अशें म्हटलें की काय गव्हर्मेंट सर्वंट काय जाणां लंच ब्रेकाक घरा वता पळय ते अशें एक 2-3 पेग मारून म्हणजे पियोन बीन येतात खंय परत 3:30 बीन ऑफिसान येतात मध पिवन येता म्हणजे आय मीन ड्रिंक करून येतात हेंचेरूय एक जर सापडले जाल्यार तेंचेरूय कारवाई जावची कित्याक खुबश्या वेळार आमी पळयता की 2 भायर सरता जेवणाक म्हणून आनी मागीर खंयच्या तरी बार्रान बसून ते पिवन येतात आनी मागीर ऑफिसान 3:30 बीन पावतात आतां बायल म्हणटा सांजचो पियोन घरा येवं नाका दोतोर म्हणटा सकाळचें पिवप बरें न्ही समाजसेवक म्हणटा फांतोडेर 4 मेरेन पिवंक दिवची ना सरकार दनपारचें पिवपाक मनाई करता मागीर एका मनशान पिवप तरी केन्ना म्हाका सांगा पळया बरें जें कितें BJP महिला मोर्चाच्या बायलांनी म्हटलें तें जर सत्य आसा जाल्यार एक वेळ सरकारी ऑफिसान अशें दृश्य आसूये एक वेळ सर गुड मॉर्निंग सर सर गुड आफ्टरनून सर नमो नमो बस बस कितें आसलें सर आमची ती फायल तुमच्या टेबलार पावल्या सर तुमची सायन जाली की डायरेक्ट डायरेक्टरा म्हऱ्यान आनी मिनिस्टरान सांगलां म्हाका म्हाजें काम तेंच्या फुड्यान पावतकूच करता म्हणून सर मागीर धाडटा न्ही सर डायरेक्टरा म्हऱ्यान म्हणजे वचोनी म्हणटालो हांव
फायल फुडें वचोनी म्हणटा तूं. नांव कितें म्हटलें रे तुजें? बाळू सर. बाळू. बाळू तूं घरा कसो वयता? बशीन सर. आनी मागीर कसो वयता? मागीर चलत. मागीर चलत वयता. तूं बशीन बेगीन पावतलो काय तूं मोटरसायकलीन बेगीन पावतलो घरा? मोटरसायकल असल्यार सर बेगीनूच पावतलो न्ही आनी डायरेक्ट दारान. बाळू तुज्या फायलीचें मरे सद्या तशेंच जालां. तुजी फायल सद्या बशीन भोंवता आनी ती मरे बशीन भोंवता ती चडाव काडटा सद्या. पावतली रे केन्ना ना केन्ना तरी पावतली डायरेक्टराच्या कॅबिनान. कितें म्हणटा सर तुमी? कळुना म्हाका. बाळू तुका तुजी फायल डायरेक्टराच्या कॅबिनान कदंबाच्या स्पिडीन पावलेली जाय काय ती धूम 3च्या मोटरसायकलीच्या स्पिडीन पावलेली जाय भितर? म्हणजे अरे पिशा तुका सगळें सांगचें पडटलें. दक्षिणम दक्षिणम. आता लायट पेटली बाळूची. एक मात तुमच्या ऑफिसान बरें आसा, तुमी सगळे एकाच तरेचे एकाच विचाराचे. सारखे सारखे तू घरंगटे मॅडम. सारखे सारखे सर हांव एटीएमान वचून येता रोकडोच. तू आतां एटीएमान वयता न्हू हे हाडूंक. एक काम करया. तू मरे आतां कितें करना मरे 2 पेग आनी मागीर एक बिरयाणी भाजी आनी पान आनी एक तू 4 सुमार यो. 4 सुमार यो मागीर तुजे पोया फायलीचे कितें जालां तें. चल तू आतां हांव येता जेवणाक वयता आनी येता रोकडो. बरें. जेवपाक या जेवायला जातो मी. खरंगटे मॅडम तुम्ही म्हाका हें नाका हांव जेवन येता. हांव लंचाक वयता. सेक्शन ऑफिसर जाल्यार सांग हांव जेवपाक गेल्लो केन्ना 1:30 गेल्लो म्हूण सांग. 1:45 म्हणून सांगू नाका. येता रोकडो. जेवपाक वयता रे जेवपाक